नमस्कार. जरा अडके चायच्या भागांक सगळ्यांक मनापासून येवकार. आजच्या भागान आमी आयला सांकवाळ हांगासर. सांकवाळ हांगासर एक सुंदरशे श्रीदेवी शांतादुर्गा हांचें देवूळ आसा आनी थंयच लागसारूच आमी आज आमचो आयचो भाग घेतली. नवीन खेळ, नवीन प्रश्न आनी नवीन पार्टिसिपंट हांच्या बरोबर खेळुया आयचो भाग. पळयत रावा तुमच्या सगळ्यांचो आवडीचो गेम शो जरा हटके. नमस्कार. नमस्कार. हांव विधाता नायक सांकवाळच्यान. आज आमचे मुखार सारिका शिरोडकर आसा. तुमी सगळीं वळखताच आसतलीं. लास्ट 8 वर्सां पयलीं आमी देवळांत प्रोग्राम केल्लो, म्हणून म्हाका दिसलें परत आनी एकदां प्रोग्राम आमी सगळे महिलाचे वतीन एक करचो म्हणून हांवें पयर म्हाज्या फ्रेंडाक फोन करून ताका निमंत्रण दिलें. तें मुद्दम आमचे मदीं येयलें, तेजें हांव चड सामकें मनांतल्यान काळजांतल्यान अभिनंदन करतां. थँक्यू. थँक्यू. पारंपारीक अशा सुंदर तरेन आमच्या हांगासर स्वागत केलां आनी आमी रोखडीच आमच्या आयच्या भागाक सुरवात करता. म्हज्या हांगा सगळ्यो इश्टिण्यो जमला तांकां मनापासून तांचें स्वागत. करुया सुरवात आयच्या भागाक. जरा अडकेच्या आयच्या भागांतल्या पयल्या रावंडाक आमी सुरवात करता आनी पयलो रावंड आसता आमचो फुगड्यांचो रावंड. पळय ह्या रावंडाक आमकां पार्टिसिपंट कोण मेळटात ती. फुगडी रावंडाचे आमचे पयले पार्टिसिपंट आसा माया नायक. मॉडर्न ताळयो म्हणून सगळ्या पार्टिसिपंटांचें स्वागत करा. पूजा बोरकर, सुवर्णा, पार्वती आनी शेवटचे पार्टिसिपंट शाली नायक. फुगडी रावंडाची आमची 5 पार्टिसिपंट म्हाजे बरोबर हांगा रेडी आसा. सुरवात करुया आमच्या पयल्या पार्टिसिपंटा कडल्यान. हांव पूजा बोरकर सांकवाळच्यान. कितें करता? अंगणवाडी हेल्पर. ओके. आनी हॉबीज कितें? म्हाजी हॉबीज अशी म्हटल्यार चड व्हडले रांदपाचेच अशें चडशें. रांदपाचें. ओके. अंगणवाडी हेल्पर, सो भुरग्यां बरोबर चड टायम वता आसतलो. ल्हानपणांतली सॉंग्स बी म्हणटा आसतले भरपूर. ओके. आमी आयची सुरवातूच एक म्हाका दिसता ल्हान भुरग्यांची खुबशीं हांगा भुरगीं आसात आमचे पळोवपी जे आसता एक खूब भुरगे तेंच्या खातीर हांगासर एक स्पेशल हांगासर एक ती पद म्हणून दाखयतली. ल्हान भुरग्यां खातीर एक स्पेशल पद. इल्लीशी बावली म्हाजे कडेन रावली, खेळटा खेळटा निसरून पडली, पांय दुखता रड रड रडली, खाऊ दिता हस हस हसली. मॉडर्न ताळयो आनी खूब बरी सुरवात जाल्या हांगासर. सगळ्यांकूच आपल्या भुरग्यापणांतली याद आयला आसतली. डेफिनेटली म्हाकाय हें सॉंग आयकना फुडें म्हाकाय याद आयली. ओके. तुमचो प्रश्न अजून तुमचे सोंपूंक ना. पयलो प्रश्न. ओके. पयलो प्रश्न तुमकां आसा BSNLचे फूल फॉर्म कितें? सद्याक खबर ना. BSNL जाणा कितें तें? कितें? टॅलिफोन. तेजे फूल फॉर्म ओके. तुमच्या पैकी कोणाक खबर आसा? ओके. पहिल्या पार्टिसिपंटाक उत्तर येना, पण आमच्या पार्टिसिपंटा पैकी एक पार्टिसिपंट हांगासर उत्तर दितले. भारत संचार निगम लिमिटेड. भारत संचार निगम लिमिटेड. कितल्यांक दिसता उत्तर सारकें आसा कशें? क्लॅप. ओके. सो हो आशिल्लो आमचो फॉरवर्डेड प्रश्न. ताका लागून आमच्या ह्या पार्टिसिपंटाक मेळटा प्रुडंट कडल्यान 100 रुपीजचो कॅश. नांव सांग तुजें? सुवर्णा नायक. ओके. सुवर्णान उत्तर बऱ्यापैकी सारकें दिलें. आनी आमची फुडली पार्टिसिपंट नांव सांगा. म्हाजें नांव माया नायक. तुमी कितें करता? हांव हावज वायफ. ओके. आनी कितें करपाक आवडटा? हॉबीज कितें? हॉबीज तशें कांय ना, घरांतलीं हेजे भुरग्यां बरोबर कितें काम. तुमकां पदां म्हणपाक बी आवडना? ना तशें केन्ना म्हणूं ना. आयकोपाक तरी आवडटा? हय हय आवडटा. ओके. आनी केन्ना भुरगेपणांत बी डान्स बीन्स केल्लो? हय केल्लो स्कुलांत बी आसतना. स्कुलान खंयचो केल्लो स्कुलान? तो मराठी केल्लो आमी. ही नवरी आसली म्हणा ते कसली. तेजे उपरांत केन्नाच मागीर करूंक ना ना डान्स? मागीर आवड आसा करपाची? ना तशी आवड ना. ओके. भुरग्यापणांतली आवड भुरग्यापणांत तिणें सोडून दिली आनी परत आनी कॅरी फॉरवर्ड करूंक ना. ओके. तुजो प्रश्न. पणजेचे MLA कोण? खबर ना? आयकूंक ना केन्ना नांव बी तेंचे? ओके. तुमच्या पैकी कोणाक खबर आसा? सांगा. बाबूश मोन्सेरात. हांगासर उत्तर दिला बाबूश मोन्सेरात. आनी सगळ्यांनी ताळयो मारल्यो. सो उत्तर सारकें आसा. तुमचें नांव सांगा. पार्वती प्रकाश बोरकर. ओके. हांगासर परत एक फावटी फॉरवर्डेड प्रश्नाचें उत्तर दिलां हांगासर आनी तांकां मेळटा पार्वतीक मेळटा प्रुडंट कडल्यान 100 रुपयाचो कॅश. आनी आमची फुडली पार्टिसिपंट नांव सांग. सुवर्णा नायक. ओके. तुजी हॉबीज कितें? तूं कितें करता? हॉबीज हांव गव्हर्मेंट सर्वंट. ओके.
पेडयेन आसता आनी हॉबीज म्हाका कुकींग खूब आवडटा. कुकिंग आणि काय ना सॉंग म्हणपाक डान्स करपाक डान्स महिला मंडळाक बी जॉईन जाला तुमचो आसा ग्रूप ना ओके टायम मेळना ना अजिबात ना चडसो बाय फाटल्यान ऑफिसानच. ओके सो तुजो प्रश्न आसा नंबर्स 1 to 100 हेतून 9 नंबर कितले फावटी येता 1 ते 100 ह्या नंबरांनी 9 नंबर कितले फावटी येता सगळ्यांना बेगीन काउंट करपाक सुरवात केल्या सुरवात आसूं दी तशीच 11 उत्तर हांगा 11 दिला आणि उत्तर चुकला हां उत्तर चुकला ओके ऑडियन्सान कोणाक येता हात वर करा फक्त ओके हां विधाता नायक 10 टायम्स उत्तर चुकला आणि कोणाक ट्राय करपाक जाय यो 29 29 उत्तर चुकला 20 कशें 20 सा 9 19 29 39 49 59 69 79 89 90 अँड परतून ओके ग्रेट 91 92 ओके त्याने उत्तर हांगासर सारकें दिला 20 टायम्स आणि नांव सांग प्रियंका नाईक. ओके आणि प्रियांकाक मेळटा प्रुडंट कडल्यान 200 रुपयाचो कॅश कॉंग्रॅच्युलेशन्स ओके खबर आशिल्लें की काउंट केले बेगीन बेगीन ओके सो हांगासर आमकां उत्तर मेळ्ळा आणि हो प्रायज ऑडियन्सान गेला आमची फुडली पार्टिसिपंट नांव सांगा पार्वती बोरकर तुमी कितें करता हावज वायफ हाऊस वायफ कितें हॉबीज कितें करपाक आवडटा भजन अरे वा भजन गावपाक, नाचपाक अरे आवडटा हांगासर नाच रावडा आमचे खेळपाक ऑल राउंडर हांगा पार्टिसिपंट आयला हांगासर आणि बेस्ट पार्ट तिणें सांगलें सगळें आवडटा आणि नात्रा बरोबर खेळपाकूय आवडटा भजनात एक आसा ओके भजन म्हणटा तूं ओके सो भजनाची 2 लायनी वाचे विठ्ठल बोलावे वाचे विठ्ठल बोलावे पुढे पाऊल टाकावे पुढे पाऊल टाकावे वाचे विठ्ठल बोलावे ओके खूप सुंदर आणि तुमचो प्रश्न ही एक तुका हांव सॉंग लायतले आणि ते खंयच्या पिक्चरांतले तुवें सांगपाक जाय ओके पिक्चरां पळयता आसतली पिक्चरां पळयत ना केन्नाच पळोवंक ना पिक्चरूच पळोवंक ना प्रोग्राम पळयता टीव्ही प्रोग्राम पळयता आं पयलेच तुका विचारता आदलेत हांव नवीन विचारिना एक खूप जाणांचे फेवरेट सॉंग आसा अशी उत्तरां दिवं नाका प्लीज हात वर करा ओके सॉंग आयकलें सगळ्यांनी उत्तर सागर चुकले तुमकां येना न्ही यो फुडें यो आंधी पिक्चराचें नांव उत्तर हांगासर आंधी दिला पिक्चर पळयला तुवें सॉंग आवडटा तुका हे सारकें उत्तर आनी तिका मेळटा प्रुडंट कडल्यान 200 रुपयाचो कॅश ओके नांव सांग तुमचें ओके ही तुका एक म्हण आसा ही तुवें पुरी करपाक जाय चोराक कसलो हुस्को राव उत्तरा प्रॉम्प्ट करनाका चोराक खंय राव राव येता तिका आपले ट्राय करून हे तुवें आयकला आसतली म्हण खूब फावटी पण तिका सुद्दां येता येतली राव राव आतां ऑडियन्सान दिवया चान्स म्हजें नांव प्रणिता बोरकर चोराक चान्न्याचो हुस्को चोराक खंय चांद्याचो हुस्को सारकें उत्तर आणि हो ऑडियन्स प्रायज प्रणिताक वता प्रुडंट कडल्यान 200 रुपयाचो कॅश कॉंग्रॅच्युलेशन थँक्यू ओके सो आशिल्लो आमचो फुगोट्यांचो रावंड कांय फुगोट्यो आमच्यो पार्टिसिपंटान फोडल्यो काय फुगोट्यो आमच्या ऑडियन्सान फुटल्यो अशें करीत करीत आमचो फुगोट्यांचो रावंड हांगाच सोंपता खेळुया आमचो फुडलो रावंड आतां खेळटले आमी कभी हा कभी ना पळोवया हाजी पार्टिसिपंट्स रेश्मा अनिशा सुजाता राधिका नाईक कभी हा कभी नाची पार्टिसिपंट म्हज्या बरोबर आसात आणि पहिली पार्टिसिपंट नाव सांग राधिका कृष्णा नाईक तुमी कितें करता हांव शिवता टेलर ओके आणि कितें करपाक आवडटा आनी रांदपाक आवडटा बेस्ट पार्ट म्हाका हिजो आवडलो ही बरी स्मायल घेवन हांगासर आयल्या खरेंच बरी दिसता जेन्ना पार्टिसिपंट उमेदीन हांगा येता मोठ्यान ताळयो धरून तिच्या खातीर
तुमकां आवड आसा अशी खंय तरी चौगान प्रोग्राम करपाची किंवा उलोवपाक आवडटा? आवडटा म्हाका. आवडटा. ओके. तर तुमच्या बरोबर हो कभी हा कभी ना हो रावंड आमी सुरू करतली. तुका टायम आसतलो 40 सेकंडचो. तुमचो टायम सुरू जाता आतां. नांव कितें म्हणलें तुमचें? राधिका कृष्णा नायक. ओके. आणि तुमी सांगलें तुमी हांगाच रावतात न्ही? हय, सांकवाळी रावता. हय म्हणीत जाल्यार आवडसो म्हणजे पयलेच पार्टिसिपंट आवड जाले हांगासर. काय नजो बरे भशेन हांगा आयली ताका लागून तुका मोठ्यान ताळयो. हांगासर कितें तुजें नांव आसा? म्हजें नांव सुजाता नायक. हांव हावजवायफ. कितें हॉबीज कितें करपाक आवडटा? सिंगींग आयकोपाक आवडटा. म्हणपाक आवडटा जाल्यार सोमतें हांगा म्हणचें पडटलें. सो ताका लागून तेणें मातशें स्टॉप घेतलो, पॉज घेतलो. कितें सांगू, आयकोपाक आवडटा की म्हणपाक आवडटा अशें जालें कितें तकलेन न्ही? ओके. आतां कळटा गो तुमचें उलोवन बायलां कडेन तकलेन कितें चल्लां तें. ओके. तुजे बरोबर हो रावंड आमी सुरू करता. तुजो टायम स्टार्ट जाता आतां. सॉंग म्हणपाक आवडटा. सो फेवरेट तुजो सिंगर कोण? फटाफट सांग, इथे चिंतपाक टायम ना. सगळीं सॉंग्स आयकता तूं? अन्नू मल्लीक. सगळीं सॉंग्स आयकता. हय म्हणलें तुवें. ओके. मोठ्यान सॉरी आमच्या सेकंड पार्टिसिपंटा खातीर. आनी पयली पार्टिसिपंट नांव सांगा. म्हजें नांव रेश्मा रमेश नायक. सांकवाळी रावता. हावजवायफ. हाऊसवायफ. हॉबीज कितें? हां, रांदपाक आवडटा. रांदपाक एक सगळ्यांक आवडटा. ओके. तुमचो टायम सुरू जाता आतां. तुमकां रांदपाक आवडटा सो उलोवपाक आवडटा की ना? उलोवपाक आवडटा. खूब उलयतात तुमी? ना. सॉरी हांगासर नांव ऑलरेडी म्हणलें. प्रॅक्टीस करून आयिल्ली ती. तिका चिंतलेलें तिणें कशें उलोवपाचें तें पण जाली गडबड तिचे कडेन. शेवटचे पार्टिसिपंट आमच्या बरोबर आसा. नांव सांग. म्हजें नांव अनिशा अमृत नायक. तुमी कितें करता? हांव अंगणवाडी टिचर. अंगणवाडी टिचर. अंगणवाडी टिचर. ओके. सो चडशे टायम भुरग्यां बरोबर बरोबर. आवडटा भुरग्यां बरोबर रावपाक? हय. ओके. तुमच्या बरोबर रावंड सुरू करुया. तुमचो टायम सुरू जाता आतां. कितली वर्सां जाली टिचर तुमी? टिचर जावन 10 वर्सां जालीं. 10 वर्सां जाली म्हणजे लग्ना पयलीं पासून? हय. खबरूच ना तिणें हय म्हणलें तें. ओके. वॉलंटरी हांगा 2 पार्टिसिपंट कोणाक घेवपाक जाय. तांकां दिसता की हय आनी नांव म्हणनासतना बऱ्यापैकी उलोवंक शकता. तुमच्या पैकी कोण आसलें या फुडें? ओके. सो वॉलंटरी हांगासर आमकां कभी हा कभी ना ह्या रावंडाक 2 पार्टिसिपंट आयल्या. सो तुमचें नांव सांगा. म्हजें नांव विधाता नायक. हांव डिस्पेन्सरींत आसता, नर्स म्हणून काम करता. ओके. आनी कितें हॉबीज? हॉबीज म्हाका भजनाचें हें आसता, फुगड्यांचो प्रोग्राम करपाचो आसता, दिंडी व्हरपाची आसता. ओके. सो मल्टी टॅलेंटेड आमच्या बरोबर पार्टिसिपंट आसा. तुमचो टायम सुरू जाता आतां. ओके. तुमी नर्स म्हणून खंयच्या डिस्पेन्सरीन आसता? मेडिकल डिस्पेन्सरीज. ओके. आनी हांगासरान एवरीडे वता? वयता. हां, वयता. ट्रॅव्हल कर बसीन? स्कूटर घेवन वयता. तुमीच वता स्कूटर घेवन? स्कूटर घेवन वयता. तुमी चलयता? आमी चलयता. आमी म्हणजे? हांव चलयता. तूच चलयता. त्रास जायना येवपाक वचपाक? त्रास जायना. ना म्हणलें जायना. ओके. सो मोठ्यान ताळयो बरे भशेन खेळटाली ती. शेवटचे पार्टिसिपंट नांव सांग. म्हजें नांव प्रणिता बोरकर. हांव टिचर. ओके. सो हांगासर आमकां टिचर आसा एक. सो खंयचे सब्जेक्ट शिकयता तूं? हांव हिंदी कोंकणी. हिंदी कोंकणी. पूण चडशें हयना तेच आसता. खंयच्या स्कुलान? आजमानी हायस्कूल नेवरा. ओके. सो रेडी? तुजो टायम सुरू जाता आतां. टिचर ह्या प्रोफेशनान कितली वर्सां जालीं आसा? 2 वर्सां जालीं. आनी लग्नाक कितली वर्सां जाल्या? 5 वर्सां. आनी हांगासर आवडटा एडजस्ट जालें. आवडटा शिकोवपाक? आवडटा. भुरगीं मस्ती आसता? आसता. केन्ना मारल्या बी भुरग्यां? ना. सो आमची हांगासर टिचर आसा ती खूब बरी टिचर आसा. सो मोठ्यान ताळयो जावं न्ही. आनी कभी हा कभी ना हे रावंडचे प्रायज आमी कोणाकूच दिवंक शकना कित्याक सगळ्यांनीच हय आनी ना म्हणलें. जी पार्टिसिपंट हांगासर पार्टिसिपेट जाली तांच्या खातीर आमी फक्त मोठ्यान ताळयो दिवंक शकता. कभी हा कभी ना ह्या रावंडा उपरांत वेळ जाल्यार आमचो फुडलो रावंड खेळपाचो. फुडलो रावंड तुमच्या सगळ्यांचो वळखीचो नेम मारा प्रायज जिका. नेम मारा प्रायज जिका ह्या रावंडाक आमी सुरवात करता. आनी ह्या रावंडाक पार्टिसिपंटांक आमी त्या चान्स दिवया जी पयल्या रावंडाक आशिल्ले तांकां प्रायज मेळूंक नाशिल्लो आनी सेकंड रावंडाक आशिल्ली आनी जांकां प्रायज मेळूंक नाशिल्ली ते पार्टिसिपंटा बरोबर हो रावंड खेळटले. सो तांकां आमी आनी एक चान्स दिवया प्रायज घेवपाक. आनी आमची जी कप्स आसा तेच्या पोंदाक आमी प्रायजीस दवरला. सो कप हीट करता आनी कप पडपाक जाय सकयल ते. सो पडटकच प्रायज मेळटले. कांय कपां अशीं आसा भितर प्रायजाय ना. सो तुमी बऱ्या भशेन खेळात. ऑल द बेस्ट. पयले हेजी पार्टिसिपंट. ओके. माया खेळटले.
चान्स गेलो. एकूच चान्स मेळटा प्रत्येक पार्टिसिपंटाक. ओके, आतां पुजा खेळटले. ओके, आमच्या बरोबर हांगा शाली आई आसा जिका खेळ खेळपाक अजिबात आवडना आनी ती आतां आमच्या बरोबर खेळटली. हांगासर हो बॉल तेन्ना कपाचेर मारपाक जाय. कप पडले जाल्यार प्रायज. समज की किचनान आसा तूं आनी किचनानूच रांदता रांदता खेळटा अशें म्हणून ना, खेळटा म्हणून समजू नाका, बॉल मारता बेटो. डायरेक्ट मार रे. ओके, राधिका खेळटले. खेळ. ओके ओके, राधिकान बऱ्यापैकी नेम मारला आणि प्रायज जिंकला आणि ताका मेळटा प्रुडंट कडल्यान 200 रुपीजचो कॅश. कॉंग्रॅच्युलेशन. जस्ट मिस. ओके, आता अनिशा खेळटले. ए ही आशिल्ली आमची पार्टिसिपंट जेंच्यांनी पयल्या 2 राउंड पार्टिसिपेट केल्ले. सो आमी आनी न्यू पार्टिसिपंट काडुया. खेळ. ओके, गीताचो प्रायज आसा. गीताक मेळटा प्रुडंट कडल्यान 100 रुपीजचो कॅश. कॉंग्रॅच्युलेशन. ओके, आता शेवटचे पार्टिसिपंट शैला. ओके, मोठ्यान ताळी जाली सगळ्या पार्टिसिपंटा खातीर जेंच्यांनी बऱ्यापैकी आपले मोखपाचे हांगा स्कील दाखयले. कांय पार्टिसिपंटांनी बऱ्यापैकी मोखून प्रायजूय घेतलो. कांय जाणांक जमूंक ना, पण हांगासर ती इतले उमेदीन येतात आनी एक्चुली हांगासर आपले जेंकां गेम खेळपाची आवड ना ती सुद्दां हांगासरून गेम खेळटात. तांकां लागून सगळ्यां खातीर मोठ्यान ताळयो दिवया आमी. आनी फुडल्या राउंड खेळचे पयलीं घेवया एक ल्हानसो ब्रेक आनी रोखडीच परत येवया. विसा उपरांत सगळ्यांक परत एक फावटी येवकार. खेळुया आमचो आयच्या भागांतलो फुडलो राउंड जो आसता हटके राउंड. हटके राउंडचे पार्टिसिपंट पळोवया कोणते. चित्रा, सीमा, उज्वला नायक आनी शेवटचे पार्टिसिपंट अश्वेदा नायक. ही आसा आमचे 4 पार्टिसिपंट जी खेळटली हटके राउंड. आनी हटके राउंडची आयची हटके गेम कितें आसा ती पळोवया. ओके, आयची आमची हटके गेम आसली ती अशी. आमी आमच्या सगळ्या पार्टिसिपंटाक बॉल दिला आनी त्या पार्टिसिपंटान बॉल टॅप करपाक जाय. टॅप करीत रावपाक जाय आनी शेवटाक जी पार्टिसिपंट उरतली ती जातली हे राउंडची विनर. ओके, सो पळोवया हो आमचो हटके राउंड कितलो हटके जाता तो. ओके ओके, रेडी, स्टार्ट. ओके, सो हटके राउंडचे आमकां हांगासर विनर मेळ्ळा. फुडें यो. नांव सांग. माझे नाव उज्ज्वला प्रेमानंद नायक. ओके, उज्वला जाता ह्या राउंडचे विनर हटके राउंडचे आनी ताका मेळटा प्रुडंट कडल्यान कॅश प्रायज. कॉंग्रॅच्युलेशन उज्वला. थँक्यू. हटके राउंडा उपरांत आतां वेळ जाला आमचो आयच्या भागांतलो फुडलो राउंड खेळपाचो. तो आसता आमचो डान्स राउंड.
मोठ्यान धाडोवचो न्ही गायक पळय जितली हांगासर ह्या फ्लोरचेर डान्स केला तांच्या खातीर पयलीं मोठ्यान ताळयो जावन खरेंच सगळे डिजर्व करता आनी म्हाका दिसता जेन्ना वॉलंटरी पार्टिसिपंट म्हणिल्ले तेन्ना मॅक्सिमम नंबर आज पर्यंतच्या एपिसोडांतली मॅक्सिमम नंबर्स हांगासर फ्लोराचेर आयिल्ली खरें चड तोखणाय करनशी दिसता ह्या दोगांयची लास्ट मोमेंटाक ती हांगासर आयली आनी एक्चुली इतली उमेदीन डान्स करताली खरेंच तोखणाय करी तुजी कमी तुमची ओके सो आतां वेळ जाला आमच्या डान्स रावंडचो रिजल्ट डिक्लेअर करपाचो सो एक तुमचो चॉयस पळोवया कोण तो सगळ्यांचो डान्स पळयला हां मोठ्यान सो डान्स रावंडचो प्रायज आमी दोगां मदीं डिस्ट्रिब्यूट करतली रंजिता आनी प्रणिता मदीं आनी तूं कितें डान्स करता स्कुलान आसता कितें तुजें गॅदरिंगाक बी तूं शिकयता आसतलें कोर्स केला क्लास केला अशेंच आवडटा आनी तुका ट्रेनिंग बेबी ते ट्रेन तुवें ताका ट्रेन करून शिकले ओके सो दोनी आमची जी पार्टिसिपंट दोनी मम्मीज आसा तेंच्या खातीर मोठ्यान ताळयो जावनी आनी स्टुडंट कडल्यान तांकां मेळटा कॅश प्रायज कॉंग्रॅच्युलेशन्स आनी आतां वेळ जाला आमच्या आयच्या भागांतलो शेवटचो रावंड खेळपाचो जो आसता चक दे रावंड चक दे रावंडाक आमी सुरवात करता आनी चक दे रावंडची आयची आमची गेम आसा ती अशी आमी सगळ्या पार्टिसिपंटांक हांगासर उबे दवरला हांव नंबर्स म्हटले 1 to 15 पर्यंत नंबर्स आसतले ओके जेन्ना पार्टिसिपंट 5 म्हणटली तेन्ना 5च्या जाग्यार कितें करपाक जाय 10च्या जाग्याचेर आनी 15च्या जाग्याचेर ओके अशें हांसपाक जाय सो जेन्ना 5 आसतले ते 5च्या वाटेर 5 म्हणप ना तुमी क्लॅप करप 10 म्हणप ना बँड जावप आनी 15 म्हणप ना व्हडल्यार हांसप हा 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 म्हणून ओके सो रेडी खंयच्या सिक्वन्सान येतले हांव कोणाकूय विचारतले ओके 1 3 4 6 7 8 9 ओके आउट 1 2 3 4 6 7 8 9 11 12 12 13 चुकली 14 15च्या जाग्यार म्हणपाक जाय आशिल्ले ओके 1 2 3 4 6 7 8 9 आउट ओके रेडी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 16 1 2 3 4 6 7 8 9 1 2 3 4 6 7 8 9 आउट 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 बेस्ट पार्ट म्हळ्यार नेबर ती काय हे करता सगळं प्लॅन करता 1 2 3 4 6 7 8 9 11 12 13 14 बसली किती आउट 1 2 3 4 आउट 1 2 3 4 6 7 8 9 11 12 13 14 ओके 5 पार्टिसिपंट उरल्या 1 2 3 4 6 7 8 9 तू किती वेळ झाला 1 2 3 4 6 7 8 9 11 12 13 14 16 16 के 1 बघा 1 2 3 4
6 7 8 9 11 12 13 14 1 2 3 4 6 7 8 9 11 12 13 14 1 2 3 4 5 बरी खेळटाली ती. ओके 1 2 3 4 6 7 8 9 11 12 13 14 6 1 आता आउट हा 16 म्हणत ना. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 1 2 3 4 6 7 8 9 1 2 ओके सो विनर आमकां हांगासून मेळ्ळा. आयच्या भागातले चक द राऊंडचे विनर आता शर्मिला नायक आनी ताका मेळटा प्रुडंट कडल्यान कॅश प्रायज. कॉंग्रॅच्युलेशन. सांकवाळ हांगा घेतिल्लो आमचो आयचो भाग हांगाच सोंपता. फुडल्या भागांत तुमच्या वाठारान मेळुया. अशीच खूप खूप मजा करपाक. तोपर्यंत पळयत रावा तुमच्या सगळ्यांचो आवडीचो गेम शो जरा. तुमचें नांव सांगा. मायक मायक फुडें फुडें चालू कर जाल्यार ही आई आनी थंय कित्याक वयता की हांगा राव गे परत परत थंयच वयता ही. ओके तुका आवडटा अशें खेळान बी भाग घेवपाक. खेळान तशी ए ते कितें जालें खेळान आवडना